MRV कंपनी आणि सरकारच्या घाळपणान पत्रादेवी ते धारगळ महामार्गान इकराव बळी घेतला। विर्नोडकराचो हो आरोप। वळपे जंक्शनाचेर मंगळारा राती कडेन जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। थळावो आमदार बाबू आजगांवकार, खासदार श्रीपाद नायक, PWD मंत्री दीपक पावसकारांनी विर्नोडकरांनी त्यांच्या निश्काळजीपणाक लागून उजळोवन काडल्यात। हे सुवातेर भुयारी मार्ग करिना जाल्यार रस्तो आडयतले तिडकल्ल्या लोकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पळयात पुराय स्टोरी। बरोच तेंप जालो NH-17 ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चल्लां। पेडणे ते म्हापशे मेरेन रस्त्याची पुराय अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा। सायनबोर्ड, लायटी आनी बॅरिकेड्स घालूंक नासलेल्यान विर्नोडच्या वळपे जंक्शनाचेर मंगळारा राती कडेन भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारच मरण येयलें। चलते मोटरसायकलीचेर धपको मारून वाहन चालक पळून गेलो। पुलिसांक अजून तो सापडूंक ना। हेच्या आदीं ह्या मार्गार सुमार 10 अपघात जाल्यात। तरीकय सरकारान ते कडेन आडनदर केल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात। लोकांनी सरकाराक कशा उतरांनी उजरावन काडलां पळयात। असे 10 ॲक्सिडेंट झाले पेडण्या इतक्या पत्रादेवी ते कोलवाळ पर्यंत। हेचेर निर्णय काय ना। PI सांगता 24 तासान धरतय म्हणान। अजून काय 24 तास जावन तो 2-4 तास आसत, अजून काय तो मेळांक ना। आयज आमचो शेजारी नानसुलो गेलो। आमकां खूब वायट दिसता। आयज नानसुल्याची भुरगीं उगड्यार पडली। हेका जबाबदार कोण? बाबू आजगांवकर, तूं जबाबदार हेका। आयज जो PWD खात्याचो जो मिनिस्टर आसा दीपक पाऊसकर हो ह्या संवसारान जितो आसा का तो खंय आमची गोंय स्टेट सोडून गेला हे आमकां पेडणेकरांक कळना। पेडण्याचो जो आमचो आमदार आसा बाबू आजगांवकार हो फक्त टुरिजमाच्या खात्यांसून डान्स करपाक गेला आणि विदेश दौऱ्याक कोट्यांनी लाखांनी पैसे पेडणेकरांच्या जिवार सोंपोवपाक गेला। आयज पेडणेकरांतल्या गरीब कुटुंबातले लोक जे कोण तांकां आधार नसलेलो एक करतो पुरुष असे 10 लोक आयज मरण पावल्या। तो आयज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आसा त्याने सुद्धा हा रस्तो बगलेलो आसा, तर तेका सुद्धा पेडणेकरांचे सय सुतक ना। खरं तर ह्या श्रीपाद भाऊ बाबू आजगांवकराक पेडण्यान लोकांनी भोंवपाक दिवपाक जायना, तांकां प्रश्नाचो भडीमार करपाक जाय। आज जे घडले तेतून आमकां जर भुयारी मार्गाचो मेळोंक ना न्हू जाल्यार आमी रस्ता रोको करतले। विर्नोडच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।